मये वाठारांतली सोनारशेत आनी पाटो वाठारांतली चडशी शेतां करपाक शेतकारांनो उमेदीन आशिल्ल्याचें दिसून येता। शेतांनी गाळ साचिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाला अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। सरकारान शेतकारांचो विचार करचो अशें शेतकार आनी आदलो सरपंच सखाराम पेडणेकर हांणी मागला। अंदू असो प्रसंग येयला की मशिनां शेतांत चलना, ह्यो मायनीचे जे दुश्परिणाम जाल्या त्या दुश्परिणामाचें कारण हांगा समोर जी न्हंयचो फाटो आसा तो न्हंयचो फाटो पूर्ण पॅक जाला, ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण कोलॅप्स जाल्या आनी शेतांचो जो निचरो जावपाक जाय आनी सादारण भात लुवल्या नंतर सादारण 3 ते 4 म्हयने ही शेतां सुकताली आनी ती शेतां सुकल्या नंतर आमी दुसरें पीक काडटाले मागीर पावसाळी पीक। हो प्रकार जाला कितलींशीं वर्सां बंद जालो शेतां सुकपाचो, पूर्ण शेत वलेत उरता कित्याक ड्रेनेज सिस्टम कोलॅप्स जाल्ली आसा आनी तेजा जो दुश्परिणाम इतली वर्सांनी आतां तेजे दिसून येता दुश्परिणाम की ही शेतां करपाक खंयच्याच प्रकारची मशिनरी आयज चलना। हातीन जर करतलो जाल्यार आयज 800 ते 1000 रुपया लेबर जाल्लो आसा आनी ह्या लेबरांनी पयलींच शेती करपाक जे नवीन आमचे भुरगे आसा ते शेतान फुडें सरना आनी जर असो खर्च जर वाडलो जाल्यार ती शेतां करपाची मुश्कील जाल्ल्या आनी म्हणून अंदू पयले फावट आमकां दुख्ख दिसता की 80% शेतां हो भाग जो आसा हांगासर पाटो म्हणटा, पाटो ते पंचायत घर आमचें आसा थंय पर्यंत ही शेतवड आसा। सादारण एक 20 हेक्टर एरिया आहा, भितूरले फक्त म्हाका दिसता 10 ते 20 शेतकाऱ्यांनी ज्या जाग्यार सादारणशे अर्दे मशीन चलता अर्द्याक चलना ह्या भागान फक्त शेती केल्या। एके वटेन वांयगण शेतां करपा कडेन चडशा शेतकारांनी फाट केल्ली आसली तरी हुफळी वाठारांतली शेतां लागवडी खाला येतली। सध्या शेतकारांनी मशागतीच्या कामाकडे लक्ष घातला। कारण आम्ही पळय वार्षिक पद्धती प्रमाणे बारस करता ते आता म्हयनो माच जावन गेलो तरी कोण शेतान देवच ना। पण आता हे काम हातीन घेतलं की पेस जालें हांगा आता सध्या आता कमीत कमी आता जवळ जवळ 10-15 दीस जातले। म्हणजे अजून तरवो बी घालूंक ना कोणी तर आता घातला चालू हा म्हणजे आता तरवो रुजोवन येता हे आता म्हणून 20-25 दीस वयतले लायता म्हणून रोप। पण मयतले लोक आता सगळे शेत करता वांयगण शेत करतात, थोडे सांडतात थोडे करतात पण आम्ही आमचे जाणा परी आम्ही काय सांडूंक ना। आता आमच्याकडे जायना आमकां आता 80-86 क्रॉस जाली पण आम्ही काय सांडूंक ना। म्हणजे आदले परंपरेप्रमाणे चालू हा वांयगण शेत चालू हा म्हणजे अंदू मातसो उशीर जालो लेट जालो। पण हवामान कशें आहा सध्या मागीर लेट बी जालो जाल्यार मागीर उदकाची बी कितें मारामारी जाता हांगा म्हणजे उदीक बी मेळटा मेळना, पाणयांक ठोकर येता, जितके पयलीं लायची तितके पाणयाचो पुरवठो जाता। मागीर पिकपाच्या टायमार ना जायना, लेट जायत जाल्यार जाल्यार मागीर पाणी मेळना, ताका पाणी जाय न्हू, पोसोवंक येता पाणी जाय, पाणयाची गरज आसता न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।